मनोहर पर्रीकाराक मरण आयल्या उपरांत ताच्या जाग्यार गोंय प्रदेश भाजपान दोतर प्रमोद सावंताक सभापतीचो राजिनामो दिवन गोंय राज्याचो मुखेलमंत्र्याच्या खुर्चेर मुखेलमंत्री म्हूण बसयलो. प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल गोंयांत नवीन सरकार सत्तेचेर आयल्यार वर्स पुराय जाता. मात फाटल्या वर्सांत प्रमोद सावंत सरकाराक प्रत्येक गजालीन अपेस आयला. गोंयकारांचो कसलोच प्रश्न प्रमोद सावंत सरकारान सुटावो केल्लो ना. उलट म्हादय न्हंयच्या उदकाचेर राजकारण केल्ल्यान नवीन प्रश्न गोंया मुखार उबे केल्यात. अशें मोगोचो मडकयचो आमदार गोंय राज्याचो आदलो उपमुखेलमंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. सुदीन ढवळीकारान बेरेस्तारा दीस पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन प्रमोद सावंत सरकाराक आयिल्ले अपेस उक्ताडार हाडला. First time in the history of Goa, total failure of the government in terms of administration and finance, and also infrastructure development, including other issues. पयलीं म्हणजे बजेट सँक्शन जे 2019-20 जाल्लें ते बजेट जे मांडिल्लें ते बजेट पूर्णपणे युटिलायज करूं ना. द फेल्युअर ऑफ द फायनान्स मिनिस्टर्स गिविंग एडेक्वेट फंड्स टू द अदर डिपार्टमेंट्स. बजेटांत प्रसिद्ध केल्लें की आमी विविध स्किमी तयार करतले आनी मुखार दितले. नो न्यू स्किम्स हॅव कम अप. ज्यो स्किमी चालू आसा त्यो लाडली लक्ष्मी जवळ जवळ 2000 एप्लिकेशनां गेली 2 वर्सां पेंडींग आसा. न्यू एप्लिकेशनां येता ती आपल्या जाय तीच मुखार वता. जी गृहाधार स्कीम आसा तिका प्रॉपर पेमेंट्स ना. त्या शिवाय जी कितें एप्लिकेशनां घुसडोवन कंप्लीट केल्या ती डेट वायज ना. मेळत तशी जी फर्स्ट कम फर्स्ट एप्रुवल जावपा जाय आशिल्ली ती जाल्ली ना. विधानसभेत आमकां एश्युरन्स दिल्लें की फ्लड एफेक्टेड अंदू जो पावस पडलो तो फ्लड एफेक्टेड एरियाज आसा आनी ज्यांचे क्रॉप डिस्ट्रॉय जाल्या तांकां हेल्प जातली. टील टुडे एक्सेप्ट केपें भाग सोडलो जाल्या तालुका and some part of the Pendle, till today no payments are done to farmers who are affected, including बाकीचे. MP इलेक्शनात 5000 जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स ॲडवर्टायज करता म्हणून सांगिल्ले. ॲडवर्टायज करपाचे थंयच उरले. ते 5000 जॉब खंय गेले हेंय लोकांक खबर ना, भुरग्यांक खबर ना. आनी आतां परत एश्युरन्स दिता 8000 जॉब तयार करतले म्हणून. फेल्युअर टू एप्रूव IPV प्रोजेक्ट्स ऑन टायम. जे IPV प्रोजेक्ट्स इवन ड्युरिंग द टेन्युअर ऑफ मनोहर पर्रीकर एज अ चीफ मिनिस्टर एप्रूव जाल्ले ते प्रोजेक्ट्स थंयच उरले. मुखार घेतिल्ले प्रोजेक्ट मुखार वचना. नो न्यू इंडस्ट्रीज हॅव कम. ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आनी जांकां सबसिडी दिवपाक जाय तांची सबसिडी क्लियर करूं ना. अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री सबसिडी there is no release of subsidy to sugarcane growers, farmers, animal husbandry and for other agriculture products. Governmentan व्हडल्यो स्कीम अंडर agriculture, अंडर एनिमल हजबंड्री केल्ल्यो आसा. पूण हे पयशे तांकां आजून पसून मेळूना.
No release of grants to aided school for maintenance. ही जी स्कुलां आसा एडेड तांकां सदांच मेंटेनन्स ग्रांट्स येता, तांकां ते टायमार मेळना. टोटल फेल्युअर ऑफ होल्डिंग नॅशनल गेम्स इन गोवा, including non-completion of infrastructures required in terms of sports on time. No new works, especially sports ground. Apart from above, failure to maintain existing sports facilities, including swimming pools, joggers parks, multipurpose hall, etc. ही जी आस्थापनां आसा आमची गोंयांत जी पयलीं केल्ली काँग्रेसी वेळार, MG पार्टी वेळार, त्या आस्थापनाची परिस्थिती आज पळोवपाची ना. काल हांवें एक गजाल बिचोलेंत हाडली की मुख्यमंत्र्याच्या खुद्द मतदारसंघात जे सिव्हिल सप्लायचे गोडाऊन आसा त्याची वयली टोटल शपरां गेल्या आज 1 वर्स पूर्ण जाता. हे हांवें काल नोंद केलां. जे प्रोजेक्ट्स MOST MORTचे गोंयांत आयल्या आनी तांकां जे लँड एक्विजिशन जावपाक जाय आशिल्लें तें लँड एक्विजिशन न केल्ल्यान आजून वचून ते प्रोजेक्ट्स रेंगाळत चाललेले आसा. हातूंत हायवेज आसा, ब्रिजीस आसा, फ्लायओवर्स आसा एट पोर्वरीम which are sanctioned, approved in Manohar Parrikar's time when I was the PWD minister. आणि त्यानंतर जो फॉलोअप जावपाक जाय आशिल्लो तो प्रॉपर फॉलोअप सरकाराच्या माध्यमांतल्यान न जाल्ल्या कारणान हे प्रोजेक्ट तशेंच पडिल्ले आसा. हाजे वयल्यान वर्किंग ऑफ गव्हर्मेंट टुवर्ड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आमकां दिसून येता. इतलेंच न्हय तर जे कन्सल्टंट मनोहर पर्रीकाराच्या गव्हर्मेंटांत अपॉयंट जाल्ले फॉर फर्दर नॅशनल हायवे वर्क्स, दॅट इज फ्रॉम मोले टू खांडेपार, then Safa Masjid Ponda to Old Goa, Karaswada to Khanepar, त्यानंतर 4 रस्ता काणकोण टू नावेलीम, हे सगळे कन्सल्टंट नॉमिनेट फाटल्या सरकारान केल्ले मनोहर पर्रीकाराचे. हांव PWD, but this government has failed miserably for finalization of alignments, and because of that they could not even start the acquisition of the land, and for further they cannot get any approval, further approval in this year for National Highways works from MOST, MORTH and NHAI. Failure to complete projects of augmentation of water supply which are tendered by earlier government in the year prior to 2019. एक सुद्धा प्रोजेक्ट जो आमी टेंडर केल्लो आनी प्रोजेक्ट चालू केल्लो तो एक सुद्दां एक ओपाव वॉटर वर्क्स सोडलो जाल्यार सुद्दां तो अर्दवट स्थितीत आसा. तांणी कंप्लिशन केलां म्हणून उडयला पूण आजून थंय जे उदक आसा तें लोकांक मेळूना. फेल्युअर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ सिवरेज प्लांट्स इन्क्लुडींग नेटवर्क्स इन द एरिया. जवळ जवळ 2000 कोटीची सिवरेज कामां जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी हांव स्वता PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ही घेतिल्ली ती सगळीं कामां आज अर्दवट स्थितीत आसा. सिवरेज डिपार्टमेंटाक, सिवरेज कॉर्पोरेशनाक पयशे ना
आनी हांकां जे जायका अंडर काम करता ताका पयशे सारके दिवना आनी हांकां सद्या कोणीच वाली ना अशें म्हाका दिसपाक लागलां. हे नेटवर्क एरिया इज कांडोलीम, म्हापसा, पोर्वोरीम, पणजी, तालिगांव, सांखळी, पोंडा, कुर्टी, बांदोरा, कवळे, फातोर्डा, मारगांव, नावेलीम. Apart from this, no more connections are connected to the sewage plants. वास्को एरियेचो नवो प्लांट जो आसा तो आमच्या वेळार मनोहर पर्रीकराच्या हातांतल्यान इनॉग्रेशन कंप्लीट केल्लो. आजून बसून थंय जी कनेक्शनां आसा ती कंप्लीट केल्ली ना. Failure to issue work orders for various works which were tendered prior to March 2019 for non-clearing of files by Finance Department. This is the major. पहिली म्हणजे जे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान ठरयलें की 20 ते 25 कोटी रुपयाची कामां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2019-20 ह्या वर्सा एप्रूव करपाची आनी ती कामां फुडें चालू करपाची. This government has failed to give 20 to 25 crores in each constituency of the state of Goa. ह्या शिवाय जी कामां चालू आसा ती बंद पडिल्ली आसा बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स टू द कॉन्ट्रॅक्टर्स. फेल्युअर टू प्रोटेक्ट म्हादय रिजन इन्क्लुडींग म्हादय रिवर एज एश्युरन्स गिवन इन द हावस. आमकां हावजांत सदांच एश्युरन्स दिलां की आमी म्हादय प्रोटेक्ट करतले, पूण आज पसून गव्हर्मेंट टोटली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग म्हादय रिजन एंड म्हादय रिवर. फेल्युअर टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवन कॅन्डिडेट्स. गोवन जो आमचे भुरगे आसा, गोवन लेबरर्स आसा, तांकां इंडस्ट्रीज काम दिवपा खातीर तांणी कांयच प्रयत्न करूना आनी त्या खातीरूच गोंया भायले भुरगे येवन आज हांगा काम करता. फेल्युअर टू मेंटेन द बिचीस इन गोवा.